यांचं सर मी जाहीर कौतुक करतो, कारण त्या जागेचे मेसेज इज नॉट पर्टेनिंग टू रिवा मॅटर इज रेंडरवूड मॅटर प्रायवेट लिमिटेडान सर थंय येवन साफसफाई करपाचो प्रयोग केलो आणि आख्खो म्हणजे सर्वे करपाचो प्रयत्न केलो सर. आणि त्या सर्वेच्या वेळाचेर तेंच्यांनी ताका ऑब्स्ट्रक्शन हाडला. थंय थोडे लोक थोडे न्हय सर, पारंपारीक लोक रावतात सर. तर तेंच्यांनी सांगला की ह्या तूं आकांत करता, आमचे सर्वे कित्याक करतात, मुद्दाम सांगते सर, कारण पंच मेंबराचा जाहीर कौतुक करपा खातीर. तर त्या वेळाचेर रॉबर्टाक उलो मारलो, रॉबर्ट फॅनफर्ड रिस्पेक्टेड पंच मेंबर रॉबर्ट फॅर्नांडिसाक उलो मारलो आणि तेणी थंय येवन तो सगळा स्टॉप केला, सर्वे बिर्वेचं काम स्टॉप केला. आणि हे गोष्ट म्हाका सर फाटल्या ग्रामसभेक मानून मेळूंक ना. आयज मी प्रामुख्यान म्हणते कौतुक अभिनंदन करता त्याचा. त्याच बरोबर सर तेंची एक मॅटर चालू आसा, सामके सामान्य लोक सर ते शेतकार टॅलंटेड मुणकार कूळ असत भितर त्या जाग्यार. सो म्हाका त्या हेतून केसीन सर तेंच्यांनी रिप्लाय फायल केला. त्या रिप्लाय म्हटला की ते थंय मोठो काहीतरी प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. माझी तुमकां सर एक कळकळीची विनंती आसा की तो प्रोजेक्ट गोंयच्या पयलीं ज्या वेळाचेर ते काम करपाचो करतले आणि पंचायतीन येतले त्या वेळाचेर ह्या ग्रामसभेचो विचार करचो, नागरिकांचो विचार करचो आणि फुल्ली स्टॅक घेवची सर. नाजाल्यार खूब मोठो प्रयत्न तेचेर संकट येता. थंयसरली वस्तूच तिंगा मारल्या, जेणे करून फाल्यां जर ती मड फुडें गेली जाल्यार थंयसर आमचे टॅलंटेड प्रॉपर्टी फुडें मड जर फुडें गेली जाल्यार सपाट तर केली, दुसरी लेवल केली जाल्यार कितें कसली शेड घालून जाता, ती प्रॉपर्टी मागीर तेची जाली. आणि ही इज व्हेरी इन्फ्लुएन्स पर्सन, कितेंय करून जाता. सगळो डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अंडर ही. फाल्यां तुमी तर येता तर डेफिनेटली फाल्यां ना इव्हिनिंग टायम म्हाका सकाळचें हांव इस्कॉलाक आसता. कितलो टायम म्हाजो हांव घरा कडेन पावता 3:30. सो तुमी 4 जावन येतात, हांव जेवन आसता, च्या घेवन आसता, हांव तुमच्या म्हाजे प्रॉपर्टींतल्यान हांव हाजीर जाता. मामलेदार येवना तिंगा कोण ना रे, तो सांगता तुमच्यान ताका कोण येयला, तांकां मामलेदार बी कोण येयना, ताका फक्त फोनूच आसतले. कॉलेज हांव सांगता 40 आम्ही पळय आतां एक प्रोसेसमेंट ऑपरेशन रेज केला की रिगार्डिंग थंय मड वगैरे, आणि काल ताका इन्स्ट्रक्शन दिलेले इट वॉज द वर्क की तूं कंप्लिटली क्लियर कर. सो फाल्यां वचून आमी ते व्हेरीफाय करतात कळ्ळें. आणि जर तेजो पंचनामा वगैरे जर करपाक जाय जाल्यार आमकां रिटर्न ताका नोटीस इश्यू करपाक जाय की ही प्रॉपर्टी तुवें इलिगली हे केलेले. सेक्रेटरी लीगल प्रोसिजर सारके पयले उलयनाका. Adjacent to my tenanted property has dumped the debris. Okay, but it is falls in a natural resources available. That is the question. Okay. कॉलेज जानो माझे प्रॉपर्टी घाल झाला तरी सारखं बाबा त्याच्या ॲडव्होकेट असं की याच्या पॉइंट आम धरून झगडते आणि तुका क्लियर करू की कॉग्नायन्स घेतला बाबा ते कितले पासून कितें आणि कितें पळयती म्हाका दिसना तुम्ही रिपोर्ट केले कित्याक लागून जाता सांगा, कित्याक लागून जाता सांगा. म्हाका दिसना की पंचायती लागीं मिसेस रिवाक परमिशन मेवला म्हणून ती मातींतली डंप करपाक हें तुमी मान्य करता काय, बिकॉज मामलेदारांनी तेचे गव्हर्नन्स. दुसरी ती मड खंयच्यान येयली तेंय तुमी सांगूंक नाका सारकें. बरोबर. पूण जो दुसरे दिसा एक्शन घेतल्या उपरांत मामलेदारान तुमी एक्शन घेतल्या पंचायतीच्या फुडाऱ्यान तुमी आमचो पत्र एक्शन घेतल्या उपरांत आनी इन गोवाचेर जो न्यूज येयलो दुसरे दीस म्हणजे एक्शन घेतल्या उपरांत जो राती न्यूज येयलो तो न्यूज असो येयलो आनी तातूंत मॅनेजर ऑफ मिसेस रिवा बीच रिसॉर्टाचो अशें म्हणटा की म्हणजे रिपोर्टराक सांगता तो अशें म्हणटा तो आपूण उलोवंक ना. सो तो अशें म्हणटा की जी मड थंयसर आसली ती आमी बॉर्डरीचेर घातलेली, ती सरकोन 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 फुडें पावली. करेक्ट. कळ्ळें न्हू. हांव हें फनी तुवें सांगता कित्याक लागून फनी सांगता कितलें. मिसेस रिवा बीच म्हणटा पळय ताचे लागीं सगळ्या पंचायती सांगता आनी सगळ्या ग्रामस्थांक म्हाज्या भाव भयणांक सांगता हांव मिसेस रिवा बीच रिसॉर्टा कडेन लिगल म्हणटा तें कांय ना, पूण तिकडे एकूच लिगल वस्त आसा. कितें तें जाणा जावंक जाय तुमकां. सर्टिफिकेट आसलेलो लीगल एडवायझर व लीगल लॉयर तोच तिच्या लागीं आसा, तिचे लीगल कांय ना. हांव खूद बॉर्न अँड ब्रॉट अप एट दॅट प्लेस. कळ्ळें तुका. म्हाका 15 वर्सां जालीं. सो हाका लागून म्हणटा तुमी काल तेन्ना गेल्यार पळय पोजिशन बाबा थंयसर कशें आसा, खंयचो कॉर्नर कसो आसा आनी कशें तिणें डॅब्रीज थंयसर घातल्या हाचो तुमी मात तरी रिकॉर्ड तुमी दवरूंक जाय आसलेलो.
पळय थंयसर पळय कितें जालां तें कन्स्ट्रक्शन जालां पळय इट्स अ कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन ऑन द बँक ऑफ आवर रिवरलेट आनी येदो व्हडलो थंयसर आनी फेरीबोटी आसा तेदो व्हडलो व्हडा मारला थंयसर आनी तातूंतली माती काडून ताणें हेचेर घातल्या अरे ती वयर तर माती 10 मिटर ते 7 मिटर ते 10 मिटर तर माती सडकोन फुडी गेले जाल्यार डिगारो पयस वयर कितलो लांब जावो हाचो अदमास कोणें काडला म्हाजे लागीं एविडन्स आसा थंयसरले लेबराचे उखलून थिंगासर माती मारपाचे म्हाजे लागीं एविडन्स आसा तुमी कारवाई करता जाल्यार खंयच्या डिपार्टमेंटान वचा खंयच्या कोर्टान वचा हांव तुमकां एविडन्स प्रूव करता ताणें कितें करता पळय सांगा म्हाका पंचायतीची तयारी आसा ताचे अगेन्स्ट वचपाक जाल्यार आय एम रेडी एलोन पळय तुम्ही आता सांगले पंचायती मोडाच्या संदर्भात जाल्यार आमी रेडी आसा पंचायत आमी इमिजिएट फाल्यां परतून एक फावट तर अलॉंग विथ सेक्रेटरी लोकल पंच मेंबर तूं थंय येताय आपण येता म्हणून सांगला यू आर मोस्ट वेलकम आमी तेका हेच्या पयलीं पंचायतीन दिल्लेले आनी तेच्या फुडें आतां बिजनस अजून चालू जाला तांकां ऑलरेडी तेंचे केसीस फायल जाल्लेले आसा सविस्तर जर कोणाक म्हायती जाय तुमी केन्नाय एप्लिकेशन दिया आमी तुमकां अंडर RTI दिता पण मांद्रे पंचायतीक जी एक्शन घेवंक जाय खंयसर ती मांद्रे पंचायत घेतलीच आनी गांवाच्या हिता खातीर अशीच फाटी उरची ना हो तेचो विशय जालो दुसरो विशय चर्ची कडलो विशय आसलो म्हणजे पंचायत स्थापन जाल्याच्या नंतर चर्ची कडेन आमी फादरी कडेन आमी सगळे जाण बसले होतो बरोबर फादरी कडेन आमी बसले तेंचे चर्चीची कमिटी आहा तेंच्याशी आमी बसले तांकां विचारले आमी सो तेंचो आनी तो सायडीचो कोण तो लँड ओनर आसलो तेणी थंय कन्स्ट्रक्शन केलां तेणी ती प्रॉपर्टीचो तेंचो डिस्प्यूट आसलो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तेंच्यांनी आमकां सांगले आमचो रिजॉल्व जाल्लो आसा आनी तेंचो कॉरस्पॉन्डन्स तो वयर हायर ऑथॉरिटी बिशप ऑफिस बी वयचो पडटा सो तेंच्यांनी सांगलें आमचो विशय आमी रिजॉल्व केला सो थंय आमी आनी कितें हें करूं ना खुद्द आमकां त्या कन्सर्न ऑथॉरिटीन सांगलां तेच्या उपरांत पाट्या कडलो विशय हांवें तो कितें तो क्लियर केला आनी रिगार्डींग आमी नारोबा देवस्थाना कडेन जो कोणी कंपाऊंड वॉल बांदला आता फक्त आमच्या पयलींचो कंपाऊंड वॉल तो आमी येवच्या पयलीं आमी तेका ऑलरेडी रिजॉल्युशन घेवन दवरलेलें आसा थंय आमी कसल्याच प्रकारचे त्या कंपाऊंड वॉलाक कळ्ळें ही 5 वर्सां तरी त्या कंपाऊंड वॉलान कसलोच स्ट्रक्चर येवचो ना हे तुमकां हांव उतर दिता आनी पंचायत तर तेका केन्नाच फेवर करची